आज जिल्हा पंचायत 2025 या इलेक्शनासाठी मोठ्या जोमान आज माई मतदारसंघात तसेच कारापूर सरवड या भागात मोठ्या जोमान इलेक्शन चालू आसा, वोटिंग चालू आसा. नागरिकां भितर उत्साह आहा आनी हो उत्साह दिसपाचें कारण म्हणजे भारतीय जनता पार्टी फाटसून लोक सगळेचे एकत्रीत जाल्ले आहा. आज जिल्ह्यात झेडपी इलेक्शन आसा. देवी आमच्या माऊलेक वंदन करून म्हजे कुळदेवतेक वंदन करून आतांच हांवें आमच्या बुथाचेर बूथ नंबर 3 मेणकुऱ्या म्हज्या गांवांत हांव वोटींग केल्लें आसा. तुम्ही पळयलें आसतलें बुथाचेर इतको उत्सुक्त प्रतिसाद आसा. ताचे क्लियर कट सिग्नल इतलेच दाखयता की लोक जोरान वोटिंगेक येयल्ले आसा. लोक जे वोटिंगेक येयल्ले आसा ते विकासा खातीर येयल्ले आसा, समृद्धी खातीर येयल्ले आसा. सगळ्यांक उमळशीक लागून राविल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकीच्या मतदानाक सुरवात जाल्ली आसा. दिवचल तालुक्यांत लाटंबरसे, कारापूर सरवण, मय आनी पाळी हे 4 झेडपी मतदारसंघ येतात. चारूय मतदारसंघात वट्ट 15 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. चारूय मतदारसंघात मिळून 104 पोलिंग बूथ स्थापन केल्ले आसात. ह्या चारूय जिल्लो पंचायत मतदारसंघात मिळून वट्ट 62,090 अशी मतदारांची नोंद जाल्ली आसा. चडशा मतदारसंघाचेर सकाळीच फुडेंच मतदारांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. मत कितें ना हे गव्हर्मेंट रॉंग आहा. कारण कितें आहा, आतां पळय इलेक्शन म्हटलें पेड सॅलरी म्हणटात पूण हांवें फक्त गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच आतां सोसायटीज आहात तेंच्यांनी बँकेन आहा तेंच्यांनी केन्ना वोटींग करप तर ते ना तर तांकां बॅलेट पेपर तुमीच दिवपाचे गव्हर्मेंटाक रॉंग आहा हे. एटलिस्ट तांकां हाबदे तर दिवचे बाबा वोटींग करून तुमी येवचे ड्युटी जॉयन जावप. आतां सपोज हो आतां कॅशियर आहा, ती कॅशियरची चावी आहा तेजी, तेणी कितें करप, तेणी जावप की वोटींग करप की बँकेन वचप. हें मातशें तेचेर लक्ष दिवचो गव्हर्मेंटान. नाल्यार आतां तर कितें तें तेजें हें काडपाचो. सगळ्या लोकांनी डोर टू डोर म्हाका गेले तेन्ना लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. फक्त लोकां कडेन हांव मागता की लोकांनी जास्त संख्येन वोटींग करपाचें. वोटींग हो आपलो रायट तेंच्यांनी बजोवचो. आनी जे आतां न्यू वोटर्स आसात, जे न्यू फर्स्ट टायम जे वोटर करता तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की तेंच्यांनी तांकां आतां वोटींग रायट मेळिल्लो आसा. बैलेट पेपर पे मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग किया है. काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हुआ मेरा. और लोकसभा का भी मैंने दिया है वोट, तो तभी ईवीएम मशीन था. अभी मैंने बैलेट पेपर पे किया है, तो बहुत सारी एक्सपीरियंस सीखने को मिला है. ताकि बैलेट पेपर भी बहुत अच्छी है और अच्छे से किया हमने. और ईवीएम मशीन भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ईवीएम मशीन पे थोड़ा जल्दी होता है और बैलेट पेपर पे थोड़ा टाइम लगता है. थोड़ा मैं कंफ्यूज होने लगी कि कैसे करना है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से किया. वहाँ पे जो लोग भी बैठे बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा. But it is through the only first they go through the power of आमचे it goes to Jilla Parishad. From Jilla Parishad it goes to the MLA. At the local body it is like at the local level they have to work for the village, and at the panchayat level, and at the base level it goes to the when it comes to the MLA it is at the आमच्या म्हणतात ते constituency level. भरपूर आसले तर एक नवीन वोटर आसा ताका कसं एक मेसेज दिवंक शकता. लोकशाहीत मतदानाचो हक्क हो सर्वात व्हडलो हक्क आसा. आपलो प्रतिनिधी चूज करपा खातीर. त्या खातीर नवीन वोटर्स जेन्ना जेन्ना न्यू वोटर फर्स्ट टायम वोटर आसा तांच्यांनी बी सगळ्या जाणांनी की समाजात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला, देशात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला आणि पुराय देश ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल कशा पद्दतीन मार्गदर्शन करीत आसा. नवीन वोटर्सांक इतकेंच आव्हान करतलो की तांच्यांनी देशाची घोडदौड पळोवन तांच्यांनी वोट करचें. आय एम नॉट इन्फ्लुएन्सिंग द न्यू वोटर, बट डेफिनेटली तांकां रायट आसा आपलें मतदान खंय करचें.
हांव परत एकदां म्हणटा की लोकशाहींतलो सगळ्यात व्हडलो हक्क जो आसा हो मतदानाचो हक्क आसा आनी ऑफकोर्स ते तिसरें जनरेशन आसा भारतीय जनता पार्टीचे आमचे पप्पा मागीर आमी आनी ताचे उपरांत ते हमखास ताचें मतदान जें आसा हें भारतीय जनता पार्टीकच आसतलें कित्याक ल्हानपणाच्यान ताणें भारतीय जनता पार्टीचें काम पळयलां भारतीय जनता पार्टीचे अनेक नेत्यांक ताणें लागींच्यान अनुभवला आनी त्याच बरोबर विकास हो सगळ्यान ताणें पळयल्लो आसा हमखास हांव त्याचे विचार जे आसा हे भारतीय जनता पार्टी कडेन संलग्न आसात ह्या लोकशाहीच्या देशान म्हाका आतां पयल्या फावट म्हाका आतां मतदान करपाचो चान्स मेळ्ळा तातूंत म्हाका खूब प्राऊड फिलींग येता आनी खूब रिस्पॉन्सिबल आसा अशें दिसता. आमच्या मतदारसंघाचे आमदार आमची भाभी हांच्यांनी जी म्हाका एक उमेदवारी दिली आनी तेचो आमी घरोघरी प्रचाराचेर भर दिल्ली चड ते आमकां प्रचाराक आमकां लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद आसलो. तशेंच आयज आमी बुथार भोंवताना बी लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद आसा. आयज हांवें म्हाजें पयलेंच मतदान केलें. खूब अभिमान दिसता. मतदान केंद्रा वयली शिस्त आनी वेवस्था खूब बरी आशिल्ली. म्हाजो एक वोट सुद्दां बदल घडोवपाक शकता हाची प्रत्यक्ष जाणीव आयज केली आनी म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक मतदार नागरिकान वोट हे करूंकूच जाय. थँक्यू. घराघरांनी पावले लोकांपर्यंत पावले पळय लोकांक जशें सांगलेलें आसा इम्पॉर्टन्स ऑफ ZP हे जे पोजिशन आसता ते व्हेरी इम्पॉर्टंट लायक हाव वी हॅव दी MP MLA अँड सरपंचीस ऑर द पंचीस ZP इम्पॉर्टंट आसा हे सगळ्यांक ऑलमोस्ट लोकांक कन्विन्स केल्ले आसा. लोकूय खूश आसा की हे खेपेचे एक फिवरूच डिफरंट जाल्लो आसा ZPचो. लोक भायर सरतले डेफिनेटली. आज सकाळसान हांव बुथांचेर साल्वादोर दमून गेल्लो आसा. तशेंच हांवें तेन्ना दिफ्रांक पंचायतीन म्हणजे जे तेंचे लोकल पंच मेंबर आसा म्हणजे सपोर्टर तेंचे कडेन आढावो घेतला जाल्यार लोक सामके भायर सरलेले आसा खोशयेन भायर सरलेले आसा. वोटिंग पर्संटेज कितले जावं शकता? लास्ट टायम व्हेरी कमी आसले 55 म्हज्या हिसपान एक 70च्या आसपास तरी वचपाक जाय. 70च्या आसपास. 70. आमी लोकांक भायर काडपाची सगळी क्रिया लायल्या तर लोकांचेर आहा ते भायर सरपाक आनी मतदान करपाक. म्हाका दिसता पर्रान 70% वोटींग जातलें अशें म्हाका दिसता कित्याक आमचे सगळे भुरगे एक्टिवली लोकांक भायर काडून मतदानाक हाडटले. पीपल लूक एट द वर्क वॉट वी हॅव डन. आमी कामां कितें केल्या ती पळोवंक जाता. वाय शूड इट बी टफ? वाय शूड इट बी टफ? कामां करून दाखयल्ले आहा. एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स.